भुरग्यांक सांपडलेल्याचे मोग करतले माई, म्हज्या विघ्नाच्या काळान चेपण हांव तुज्या पांयां पडटां. लांबिकायेन मागून तुजे लागीं ह्या गरजेच्या वेळार म्हाका पाव म्हूण. पळय माई, हांव कसले अडचणीक सांपडला तो, आनी तुज्या आसऱ्या काल ह्या वेळार तूं म्हाका घे. तूं वर्तताय माई एक देख आनी नमुनो क्रिस्तांव घराब्याचो. सर्त शेगून जे तुज्या घराब्यांत वसतले तेच आमच्याय घराब्यांत वसशें कर. मोग घोव बायले मदें अडचण आडकोलिनी सोंसणीकाय बरी रीत रोवीस भुरग्यांक, वावराचो मोग, देवाचो मोग आनी भक्तीपणाची आपुलकाय आनी सर्त शेगून जे घराब्याक करतात संवसारांत सुखेस्त आनी देवाक मानतात तसलो. म्हजें मागणें आनी गरज घाल तुजे तुगे भागीबंदी आंकवार न्हरये मुखार, आनी तशेंच तें तूं घाल तुज्या नातवा जेजूच्या सिंहासना मुखार. ताका मेलच्याक बरो फोड. आतां हांव मागतां ती वस्त म्हाका मेलोसर ताची पाट तूं सोडूं नाका, पूण सोंपता आदीं मेलून घे म्हाका वाग एका दिसा पावच्याक सोडटा. तुज्या आनी मोरयेच्या आनी समस्ता संतांच्या सांगाता सासणाच्या सासणाक वाकांच्याक ताका. आमेन. ए बोरवे सांत आना, आवय तिची जी वर्ततात आमचें जिवीत, आमचें आमी आनी आमचो बरमासो. विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेळोशी कर. हांगा तुमकां जाय तें मागचें. ए बोरवे सांत आना, आवय तिची जी वर्ततात आमचें जिवीत, आमचें आमी आनी आमचो बरमासो. विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेळोशी कर. ए बोरवे सांत आना, आवय तिची जी वर्ततात आमचें जिवीत, आमचें आमी आनी आमचो बरमासो. विनोद कर आमचे पासून आनी आमी मागता ती वस्त आमकां मेळोशी कर. सांत आनाच्या मानाक एक आमच्या बापाक, एक नमान म्हजे ह्या नमता. आमच्या बापाक सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राय जावं येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक पोशता तशें आमची पातकां बरोस, आनी आमकां दायलें पडोवंक नाका, पूण वायटांतल्यान आमकां निवार. नमान मरिये कृपेन भरलेले सर्वेस्पर तुजे ताय आसा, स्तोऱ्यामध्ये तूं सद्यो आनी सद्यो तुजो पूत जेजू. मागीर तिकडे देवाचे माई, आम्हा आपल्या खातीर विनंती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. मेमा बापाक पवित्र आदी आतां सदांच नाका. आयची इंटेसां भेटयल्ली आसा एक बरी. गिलेरिमिना निग्रेडो फॅमिली, रोमियो and Maria Augusta Fernandez, Matthew Vaz and family, Anna Espidias, Shami Isa, Costa Frias family, Felix Ermita and family, Alice Nazarene Amanda Ensign, Gilroy Fernandez, Suzette Cynthia Nigredo and family. सगळीं आमी एकठांय जावया. Hallelujah.
बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नवी आमीन. जो आसलो, जो आसा, जो सदांच आसतलो, तो सर्वेस्वर देव तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमचे आस्कारी सांतानाचे परबे आमी तयार जाता आनी आयज तयारीचो 7वो दीस. आयच्या मिसाचो विशय म्हळ्यार मागण्यांतल्यान देवाच्या आनी मनशांच्या मोगांत वाडोवणी. मागणी जावन आसा आदल्या सगळ्या वायटाचेर सैत करून आनी देवाच्या कृपेन काडून. पूण हेच मागणी करून आमच्या दिसा दिसपट्ट्या जिवितांत वो म्हज्या कुटुंबाक घेवन सांगाता करून वो इगोर्जे कडेन सुद्दां मागण्यांक वांटो घेवन आमी जायते फावटी आडसाय केल्या, वाजेल्या, बेश्टीच कारणां दिल्यात आनी मागणी करूंक ना. आनी अशे तरेन आमी देवाची बेसांवां न्हयकारल्या. ह्या वेळार ही आमची चूक, ही आमचे पातळ परतून घेवन देवा लागीं बोगसणे मागुया आनी दुसऱ्योय चुकीचे बोगसणे ह्या वेळार आमी मागुया. सगळीं बरोबर हांव पातकी ह्या मागण्यांतल्यान देवाचे काकुती फुलां मागुया. हांव पातकी सर्ववेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चालत सांगता. मनांत चिंतून तोंडांत सांग वायटांत बरें आसूं हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासो घेवन सदांच आंकवार बरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सत्पदवेदार देव आमची काकूत करूं. सगळीं आमची पातकां बसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. आमीन. देवा लागीं कितेंय मागूंक सोदताय माग. ओगेपणान तुज्यो गरजो देवाक उबार. तुजे सगळे हुस्के देवाच्या हातांत घाल. तुजे येवजण्यो देवाच्या हातांत घाल. तुजी भलायकी, तुजी पिडा देवाच्या हातांत घाल. तुजी भिरांत, तुजे दुबाव, तुजे असंताय, तुजें पातो देवाक उबार. तुज्या कुटुंबा पासत माग. दुसऱ्योय गरजो देवाच्या हातांत घाल. कोणवळ्या बाबा तुज्या भुरग्यांची दोळ्यान दिश्ट घाल. तुजे कुडपेच्या जेण्यांनी तांकां उदीक उदीक भोर. बाबाडटान, वरवाशान आनी मोगान तांकां उर्बेवंत कर.
आनी तुज्या आज्ञा सदांच पाळून तांकां धीर आनी जागृत करून दवर हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवेक आनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान आमेन. रमेश प्रभात्याच्या पुस्तका वेले वाचो. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सांगलें, वच आनी हें उतर जेरुजलेच्या कानार व्हडल्यान सादय. सर्वेस्पर अशें सांगता, तुज्या तोरणेपणाच्या मोयपासाचो म्हाका उगडास येता. तुज्या हबलपणायल्या दिसांच्या मोगाची याद येता. अरण्यांतल्यान कामायश करून नासतले जमनींतल्यान तूं म्हजे फाटल्यान आयली. इस्रायल सर्वेस्पराक संस्कारलोली पर्जा आसली. ताच्या पिकाचें प्रथम फळ ती. तें खातालो तो गुन्यांवकार जातालो आनी ताका वायट जातालें. पिकाल देसांत ताची फळां खाता आनी ताची क्रेस्काय बघून हांवें तुका हाडली. पूण तूं भितर सरली तेन्ना तुवें म्हजो तेज बश्टायलो आनी म्हजें दायज कांटाल्याच्या करून सोडलें. सर्वेस्पूर खंय आसा अशें याज्ञिकांनी कधीच विचारूंक ना. समूर राखतात तांणी म्हाका ओळखूंक ना. गवली म्हजेर कोलपले. प्रवादी बालामाच्या नांवान संदेश सांगूंक लागले आनी मोल नासलेल्या वस्तूंक फाटल्यान गेले. हें पळोवन तूं मळबा अजाप जा, तोटाक जा. तोटाकून सारकेंच मोनें राव. उलयता तो सर्वेस्पूर. म्हजे परजेर 2 वायटां केलीं. तांणी बुनयारां मारलीं. फुटकीं आनी उदक धरून कारणाक तसलीं बुनयारां आनी म्हाका जिव्या उदकाचे जोरी सोडलो. देवाचें उतर हें. देवाचे विकार. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुजें सगळें सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. तुजें भलेपण सर्वेस्परा मोलबा इतलें उंच. तुजें विस्वाशीपण खुपां पर्यंत पावता. उंच उंच पर्वतां सारकें तुजें प्रमाणीकपण. समुद्रा बरी खोल तुजें निवाडें. जपाक तुजे सगळे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. कितलो अमोलीक देवा मोग तुजो. देखून मनशाची भुरगीं तुज्या पाकोट्या काल आसोत घेवंक येता. तुज्या घरांतल्या सुबापणां तीं सगळीं दादोशी जातात. तुजे घडसाणीचे कुसकुशीत जोरेंतलें तूं तांकां पियेवंक दिताय. जपाक तुजे सगळे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. कित्याक तुजें सगळें आसा जिविताची जोर आनी तुज्याच उजवाडाक आमी उजवाड तेकता. तुका ओळखूंक पावल्यांक तांकां तुजो मोग सदां दाखय. प्रमाणीक काळजाच्या मनशांक प्रमाणीकपणान दाखय. जगाक तुजे सगळे सर्वेस्परा आसा जिविताची जोर. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या दरम्यान हांव तुका दिनवासता. कित्याक सर्गीच्या राज्याचे कूट तुवें लावन उक्तें केलें. सर्वेस्व तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसो. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या.
आपले संवये प्रमाणे जेजू ऑलिव्हेत दोंगरार वचूंक लागलो. ताचे सीस ताचे फाटल्यान गेले. ते सुवातेर पावतच ताणें तांकां सांगलें, ताळणेक पडो न जावच्या मागणी करात. आनी फातराचे ओडी इतलो आपूण तांचेसून पयस गेलो आनी दिमेर पडून अशें मागणेक लागलो, बाबा तुजी खुशी जाल्यार म्हजे वेलें हें पात्र पयस काड, पूण म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं. तेन्ना स्वर्गाक रावन एक देवदूत येवन ताका दीर दिता तो तें ताणें देतलें. आनी मोरनाच्या आकांताक सांपडोन उदीक खतखत्यान मागणें करतालो आनी ताचो घाम रोगताच्या थेंब्या वरी दोरनीर घोळटालो. आनी मागणें करतूच सिसास अशें उठून ये जाल्यार ते खोतीन न्हिदलेले ताका मेळ्ळे आनी ताणें तांकां म्हणलें, तुमी न्हिदतात कित्याक? ताळणेन पडना जावन उठून मागणी करात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान वाखाणी तुका क्रिस्ता. आपल्या जिविताच्या भोव आकांताच्या वेळार जेजू मागण्यांतल्यान बापाची कोठाय घेता आनी जायतो वेळ आपल्या सिसाय लागीं मागणी करून तो मागता. जेजू आपल्याचेर आकांत येयला त्याच वेळार मागणी करता अशें न्हय. जेजू आपल्या जिवितांत जायते फावटी मागणी करता. मोगाच्या भयणान आनी बाबानो, आमच्या भावार्थान आमी वाडटले जाल्यार, आमच्या उत्मीक जिवीत आमी बरें करतले जाल्यार मागणे निवेद करचेची. भाव भयणीनो, एक मनान एक सोत मनान रिगोवंक प्रयत्न करूया. हांव एक पाद्री. ज्या दिसा हांव मागणें म्हजें सोडून दिता, भाव भयणीनो, हांव म्हजेंच निसंत करूंक तयार जाता. The day I give up prayer, I'm inviting trouble for myself. Sooner or later, I will be a disaster. कोणूय मनीस मागणे करून आळसाय करता, मागणे सोडून दिता, तो आपलेंच निसंत, आपलेंच न्हय, फुडें आपले सर भोंवतणी आहा तांचेय निसंत जावंक शकता. आनी त्या पासून तुमी कुटुंबाची मनशां, फॅमिलीची मनशां, तेन्ना तूं मागणी करून आळसाय करताय, जावं ते त्याच जाते मागणे, मिसाची वेळ, दुसरी मागणी, तूं मागणी करून आळसाय करताय, मागणे करी नासतना रावताय, तूं निसंतपणा एके भाशेन तयार जाता. A person who does not pray is a disaster. Sooner or later, त्या तोपकार कडेन रोखडोच निसंतपण जावंक शकता. आयज जायते जाण निसंतपणान पावल्या. थोड्यांनी आपलें जिवीत, आपल्या कुटुंबाचें जिवीत पाड घातलां, निसंतपण करून उडयलां, कित्याक मागणी सोडून गेला. भाव भयणीनो, त्या पासून जेजू म्हणटा हांगासर व्हडली शिटकावणी आनी तेच बरोबर ताचो काळजाचो उसळो मागणे कर. आपल्या सिसांक सांगता, मागणी करात, ताळणें करात. भाव भयणीनो, आमी आमच्याय कुटुंबांनी, आमच्याय फॅमिलीन आमी पळयता जो मनीस मागणी करिना तो निराशेपणान जियेता. ताच्या तोंडार हांसो ना, ताच्या काळजांत शांताय ना, ताच्या कुटुंबात शांती ना,
भावणीन मागणी जावन आसा व्हड हत्यार, मागणी जावन आसा व्हड हत्यार देवा कडसून बेसावां सोडून घेवप. कसली कसली बेसावां मागण्यांतल्यान तुका मेळोवंक शकता. सुटकेच्या पुस्तकांत मेळटा. एक्सोडस चॅप्टर 34 सुरवात वाच. सुटकेच्या पुस्तक 34 हवेसूर वाच. जायतीं बेसावां तिचोर वासायलेले आसा जो कोण मागणी करता पळय. भावणी जो मनीस मागणी करता तो देवाक खावचो जाता. तो देवाचो ताळो, देवाचें उतर आयकता, ताका उजवाड मेळटा. आपूण कितें करता तें सारकें ना हाची ताका वळख मेळटा. लुकाच्या वर्तमानांत लूक चॅप्टर 19 हांगासर 19 हा जेजू ताका म्हणटा सकलाग्यो जाग्यो सकलाग्यो म्हाका तुमगेर येवंक जाय. जेजूचो ताळो आयकलो ताणें. जेजूचें उतर आयकलें झाडा वेलो देंवलो आनी ताका जेजू खालतो जालो. जेजूच्या उतराक मान दिलो. जेजूक आपल्या जिविताक आपल्या घरांत येवकार दिलो. ताका इतली खुशालकाय मेळ्ळी. ताका गमलें आपूण कितें करतालो, आपूण कसलें जिवीत जियेतालो तें सारकें ना. आनी त्या वचत तो सगल्या लोकांक मुखार उबो रावन म्हणटा सायबा वत्ती गिरेस्तकाय आत्ताच्या आतां बरी म्हाका दिता. वत्ती गिरेस्तकाय आनी कोणाक फटयलें जाल्यार चवकोट देवाक खालतो जालो. मागणें म्हळ्यार देवाक खालतो जावप. मागणें म्हळ्यार जेजूच्या उतराक खालतो जावप. जकेवसान जेजूक खालतो जालो. भावणे आमी जायते फावटी देवाच्या उतर आमच्या कांदार सादवता पूण हांव तेच्या उतरा प्रमाणे जियेना. हांव तें मानून घेना. सादवला जायत कांदार जिवितांत कांय येवकार दिवना त्या उतराक. भावणे मागण्यांतल्यान म्हाका म्हज्या मनान जायत उजवाड मेळटा. जेन्ना हांव मागणी ल्हानविकाय भावार्थ भावणे मागण्यांतल्यान तुका बळ मेळटा. तूं जेन्ना मागणी करताय तेन्ना देवाची शक्ती तुका मेळटा. एक सादो खारवी पेद्रू जो बायलेक चाकोन्नीक भियेलो जेजू दवरलेलो तेन्ना आपल्याकूय धरीन आपल्याकूय मारीन आमच्या गुरूक दवरला ताणें. ते सादे चाकोन्नीक सादे बायलेक भियेल्लो मनीस धरून ताचे केंसान दुसरो हवेस्कोर वळी 14-40 हांगासर तूं वाचत जाल्यार एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चॅप्टर 2 वर्सेस 14 to 40 हांगासर तुका मेळटा. तोच पेद्रू जो एक चाकोन्नीक भियेलो तो सोबे मार्गार सगळ्यांक म्हणटा तुमी जुदेवानी देवाच्या पुताक पुरसाक कळायलो पुताक ताचो जीव देवाच्या पुताचो जीव भियेलो खंयची शक्ती येयली ही हो लोकांक उलोवच्या आनी ही घडणी जावच्या आनी पेद्रू आनी दुसरे आपोस मागण्यांत आसले. ते मागण्यो करताना पवित्र आत्म्याची कृपा पवित्र आत्म्याचे देणे पवित्राचे बळ तांकां मेळटा. भावणीनो मागण्या वरवीं तुज्या सुमार करूंक जायना तसली शक्ती तुका मेळोंक शकता. जी खाणांनी आमी जी खाणां खाता तातूंतल्यान मेळोंक शकना. जिविताक पुरो करून तुका बळ जाय जाल्यार मागण्यांक वेळ दी. भावणीनो आयज जे सांगलां जेजू आयच्या शुभवर्तमानांचे आमकां मेवला. ताळणी पडोन जावन ताळण्यो थोड्याच मनशांक येता काय, थोड्याच मनशांक ताळणी येता काय, म्हाका येना काय, तुका येना काय, जाल्यार हांव मागण्यांक कित्याक वचना काय, मागण्यांक हांव कित्याक मोल दिना काय, दुसऱ्या सगळ्या वस्तूंक वेळ दिता. हांव ताळणेन पडला आनी पडोंक ना त्या वचून म्हज्या जिविताचें हांवें निसंतण केलें. म्हजें उत्मीक जिवीत पावना काय, म्हज्या उत्मीक जिविताचो दर्जो
म्हज्या कुटुंबाच्या उर्मी जिवीत पावला भाव भयणींनो जेसू फुटीक जावपाक जायना ताळण्याचेर सोय करून मागणी करून आनी हांव कुटुंबाचो मनीस कसो हांव कुटुंबाचो वडील कसो हांवें मागणी सोडून दिला भाव भयणींनो मागण्या विशीं मागण्या वरवीं जायतीं बेसावां जायती देवाची कृपा आमच्यांनी जोडून घेवंक जाता आनी ही कृपा देवाची बेसावां जोडून घेवंक व्हडली जायतो वेळ मागणी करूंक जाय अशें ना पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा मागणी करतना थोड्यो वस्तू तरी मनांत दवर देवाच्या मंदिरांत भितर सरतना कसल्या मनांत हांवें भितर सरूंक जाय देवाच्या घरांत भितर सरतना स्तोत्रांचें पुस्तक म्हणटलें स्तोत्रांचें पुस्तक 90 आनी 5 100 ही स्तोत्रां आनीकूय हात तिचो म्हणटलें देवाच्या मंदिरांत दिनवाशी काळजां भितर सर उपकारी काळजां भितर सर आनी देवाची वखाणणी कर हो पयलो तुजो आवडे जावं दी चिंतना जावं दी हांव देवाक आर्गां दिवन वता भाव भयणींनो दुसरे सुवातेर पवित्र पुस्तकांत अशें मेळटा मातेवाच्या वर्तमान 21-22 बोल मागणी करतना बाबाडटाक करशी जाल्यार मागता तितलें मागणी करतना बाबाडटान मागणी करशी मागता तितलें Ask and it will be given to you. His name म्हटलं माग मेळटलें मॅथ्यू 7:7 भाव भयणींनो आमी मागणी करूंक जाय म्हजे मागणी आयकून देवाक फुलांत भेटोवंक जाय देवाक वातीक भेटोवंक जाय अशें ना देव पसरता खंय देवाची बेसावां देवाची देणी देवाची काकूळ म्हाका मेळून घेवन हांवें देवाक वाती फुलां दूद ह्यो वस्तू दिवच्यो गरज ना देव मोगान भाव भयणींनो आमचो देव आमच्या मोगान लासता आनी आमकां सदांच बरें दिवंक सोदता आमचें जिवीत सुफळ करूंक सोदता ह्याच पासत जेजू म्हणला हांव आयला तुमकां जिवीत दिवंक आनी जिवीत सुबानपणान दिवंक I've come to give you life in abundance त्या पासत भाव भयणींनो म्हज्या जेजूचेर म्हज्या देवाचेर हांवें पातळ्यो शिकोवंक जाय भाव भयणीन आनी एकूच वस्त सांगूंक सोदता मागणी करताय तेन्ना जेजूच्या नांवान कर जेजूच्या नांवान बापाक मागणी कर जेजू तूच म्हटलां तूं मागणी करताय तेन्ना म्हज्या नांवान बापाक मागणी कर तुका मेवतलीच Pray in Jesus' name you will get whatever you pray जेजूच्या नांवान मागणी भाव भयणींनो हे मागणी दिसाची बॅग सगळ्यांत पयले मागणी ह्या मागण्याक लागतले दुसरे मागणी ना जो जेजू आमकां उलयला आपल्या उतरांतल्यान तोच जेजू उंड्या सऱ्यातल्यान हाजीर जातलो त्या जेजूची गोठाय जेजूचें बळ आमकां मागून घेवया आनी आमी सायबा जेजू तूं जसो मागण्याचो मनीस आसलो तसो म्हाकाय मागण्याचो मनीस कर म्हज्या जिवितांत मागण्याक वयलो जागो दिवन आनी मागण्यांतल्यान तुजे लागीं जेजू आनी मनशाय लागीं म्हजो संबंद उदीक आनी उदीक थीर सांग जेजू तुजें जशें जिवीत बापाक पय मागिली तशें म्हजें जिवीत जेजू तुज्या आदारान तुजे कृपेच्या आदारान म्हजें जिवीत बापाक पय मागिली हें जावन आमची मागणी भाव भयणींनो मिसाची बॅग फुडें वतना फुडें हांगातली आमी मागणी करूंक आडसायतल्या पूण आयज ह्या वेळार नित्यो घेवया हांवूय म्हजे मागणी गंभीरपणान घेतलो म्हजे मागणी गंभीरपणान घेतलो आनी आयज हांवूय चड न्हय जाल्यार थोडो तरी न्ही मागण्या करतलो मोगाच्या भाव भयणीन ह्या वेळार नित्यो घे आयज तुजे मागणी थीरपणान विस्वासपणान करतलो नित्यो
देवाच्या उतराचो उजवाड आमकां फावो जाला. तो त्याच देवाच्या उतराची घोटाय घेव आनी देवाच्या उतराचेर पातयो, जेजूचेर पातयो, ही थोडी मागणी आमच्या वेळार बापाक बावया. आमच्या बाप साहेबान याज्ञिकांनी आनी मोटव्याशांनी सांत आना भाशेन देवाचें उतर सदांच आपल्या उतराक आनी गोरम्या वरवीं परजेक दिवन तांकां बापाचो आदार मागुया. आमच्या राजकारभाऱ्यांनी आपलो फायदो पळय नासतना देसा पासत वावरून तांकां परजेच्या उस्क्यात भरलेले कोर म्हूण बापा लागीं मागुया. आमी दर एकल्याक सदांच आमच्या जिवितांत मागण्यांक पयलो जागो दिवन आनी सांत आना भाशेन आमचें जिवीत दुसऱ्याक मागण्याचो नमुनो जावन आमकां बापाची कृपा मागुया. मिसाचे सुरवेक तुवें जे मागणे तुका उबारलाय त्याय मागण्या सोबडा आसूं. बापा, जी मागणी आमी आतांच केल्या दोयाळपणा तांचे दिश्टगार आनी तुजे कुशे प्रमाणे आमकां फावो कर. बापा, उदीक आनी उदीक आमी मागण्याची मनशां ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवीन. आमेन. पिटोनीच्या वेळार काय करूया बापाक मानना. म्हज्या भाव भयणीनो, हे म्हजें तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावन मागा. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मनेन आमच्या यांकी पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्वर मागून घेवं. सर्वेस्वरा, तुज्या उदारपणान आमकां दिलाय ती देणी आमी तुका मोगता. ती तूं दोयेक मानून घे. ह्या बलिदाना वरवीं आमकां ह्या संवसारांत पवित्र कर आनी सासणाच्या सुखाक पावय. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजूचे नवीन. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवय आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्वरा तुमच्या देवाक दिन वाचूया. वय वर्ष आमी करून फावो. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर पदवीदार आनी सासणाच्या देवा, सर काळी आनी सत्ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक गो. हो कायदो नी दिसांनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरुंता. जिव्या बाबाडटान ताचें पुनर्जीवन कोण परतुट्टा. तीर बरवाशान ताचे मोयमेवंत येण्या पत्रेकता
देखून आतां देवतान भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोन्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कुस्मरो सुसून विचारली ताणें उंडो घेतलो तो खादीन वाचून तो म्हणलो. तो आपल्या सिसान दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घ्या, ही म्हजी कूड तुमचे पासो समोर म्हजी. तेच बरी जेवण जातूच ताणें कास घेतली कनोब्यान बसली. ती आपल्या सिसान दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घ्या आनी आतलें पिया. ही म्हज्या रगताची कास, नव्या आनी सासणीक कोराची रगत. पातकाचें बोगसणें मेळच्या तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत हें वारोवतलें. हें म्हज्या घडसाक घडा. तुजे मुखार येवन आनी तुजी सेवा करून तुमकां फावो केली देखून आमी तुका आदीन आसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवटेल्या हांव समजता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय दवरून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेश्वरा, आखे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बाबा, फिलिपनेस आमच्या गवळी बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. आनी आपले केसो जेजू मुखार मागता. पुनर्जन्मपणाचो भरवसो धरून मेळ्ळा ते आमच्या भावण्याची ताकूद कर. तांकां तुजे इश्टावतीन मॅरिनान समेस्तां तुजे पजोळीत तुका वाटपळी पावो. आमां समेस्तांची दया कर आमी मागता. पर मारेन दाच्या माये सांगाती सपोती बायगॉन झुजन बायगॉन दोन दुता सांज जगात आनी सोद काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर शासनाच्या सुखांत आमकां वाटो दी. ताचे सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां पावोवप जेजू क्रिस्ताक तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सनाता त्या जेजू काय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पिता बाबा सर्वंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासनात. आमेन. मदर तेरेसा मागण्या विशीं अशें म्हणटा, द फ्रूट ऑफ ब्रेड इज द डीपनिंग ऑफ फेथ एंड द फ्रूट ऑफ फेथ इज द लव ऑफ गॉड.
And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. जितलो तूं मागणी करताय तुजो बाबार खोलवता आनी मागण्याक बाबार्ताचो फळ म्हळ्यार देवाचो मोग तुका मेळटा. जाका देवाचो मोग मेळटा तो दुसऱ्याची सेवा करूंक येता. ते सेवेंतल्यान तुका शांती मेळटा. हेंच आमकां जाय. देवाचो मागण्यांतल्यान देवाची बेसावां आमचो बाबार खूब तिराव. मागण्यांतल्यान आमी देवाचो मोग म्हणून एकामेकाची सेवा करूं आनी आमकां देवाची शांतीन आमी वाडोवं. पावल्या प्रमाण आमचे बाप्पा म्हणटाना साहेब आमकां मागण्याची मनशां करून मागुया. आमचे बाप्पा सुगीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज जावपाक येवं. तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपट्टो हिराय आमकां दी आनी आमी आमचे चुकल्यान बक्षिता. तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां आयनीक पडूंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा ग्रीक भाशेक ह्या वशाच्या वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोबस्काय आमकां दिला. सुर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सबंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वशनांत येता. तर आमकां तुजें उदार ती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर पातकांतली वाटाय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या दोतोता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचेर पुस्तकां तुजे कुशे परमण तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जो जियेतान राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. सोम्याची शांती तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. एकामेकाक मोगान शांती दी. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची गावत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमची गावत कर. देवाचे शिळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ताळणेक पडून जावन मागणी करात. मिसाची बॅग सगळ्यांत व्हडली मागणी. आमच्या भावार्थाचे सगळ्यांत व्हडली मागणी मिसाची बॅग. ह्या मागण्यान मिसाचे भेटेन भक्तीन वांटो घेतात आनी येताच्या जेवणात जेजूच्या जेवणात वांटो घेवंक आशेतात ती सगळी सुभागी. सोम्या तुजे भितर तुजेचे नोके म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच तरान म्हाका बरेकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार गायन करूया. जेजू म्हाका तुजी गरज. उठमीक पुण्यवाचे मागणे. म्हज्या जेजू बो पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सद मानतां. सगळ्या वस्तू परस
तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्याक शेवूंक हांव आशेता. ह्या वेळार तुजे भोव मोलीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांत तूंच आसलोल्यान बरी हांव तुका वेग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका आयकवंता. तुजे सोरशिल्लो गोड स्वरूप केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बाबा, तुज्या भुरग्यांचेर माई मोगाची दीस घाल. स्वर्गीच्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्ल्यान तूं रातले पातकी जिवीत सांडून तुज्या भुरग्यांक सोंपता तसलें नवें जिवीत दवरूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्वर तुमचे सगळे आसूं. तुमची सवय आसूं. सुर पदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचे सगळ्यांचेर सुबाह आशिर्वाद घालो. मिसाची वेट सोंपली. वचून याचेची कृपे तुमकां धाडटा. देवाची कृपा. Cristo, just so me a